लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 15 वोळ 1 ते 3 11 ते 32. दोन वसूलदार आनी सगळे तोरेची पातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताचेशी येताली आनी फारिसेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसा भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपले गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात त्यो सांगो तरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयऱ्यानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें कालीस चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणूक घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली. आनी एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामोती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागार जालो आनी परतीपाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो ना. पूण शिंडोल बायलां बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी कुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें तर हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. देवाचें उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.